गोय विद्यापीठातल्या भौतिकशास्त्र आणि अप्लायड सायन्स विभागातल्यो प्रश्नपत्रिका चोरून त्यो आपले इश्टिणीक दिवपाचो प्रकार खरोच आशिल्लो। गोय सरकारान नेमिल्ले उच्चस्तरीय चौकशी समितीन हो प्रकार खरोच आशिल्ल्याचे स्पष्ट केला। चौकशी समितीच्या अहवालाक लागून आता सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नाईक, डीन, निबंधक आणि कुलगुरूंच्यो अडचणी वाडटल्यो। गोय विद्यापीठातल्या प्रश्नपत्रिकांच्या चोरयांचो प्रकार गोमंतकानूच उजवाडाक हाडिल्लो। ते उपरांत कांय समाज वावुरप्यांनी आक्षेप पुलिशेंत कागाळ नोंदोवन चौकशीची मागणी केल्ली। प्रश्नपत्रिकांच्या हाय प्रोफायल चोरी प्रकरणाक लागून फकत गोंयानूच न्ही जाल्यार देशभर बोवळो पडिल्लो। ह्या प्रकारा उपरांत गोंय सरकारान निवृत्त न्यायाधीश RMS खांडेपारकार हांच्या नेतृत्वाखाला 4 जणांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून प्रकरणाची चौकशी केल्ली। हे समितीत निवृत्त पुलीस उपमहानिरीक्षक बॉस्को जॉर्ज, आदल्यो प्राध्यापक किरण बुडकुले आणि VM साळगांवकार कायदो महाविद्यालयाचे डॉक्टर MRK प्रसाद वांगडी सचिव आशिल्ले। भौतिकशास्त्र विभागाचो सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नायकान बनावट चावयो तयार करून आपल्या सहकारी प्राध्यापकांच्या कॅबिनात प्रवेश केलो आणि प्रश्नपत्रिका चोरिल्ल्याचे चौकशी समितीच्या मार्गदर्शक तत्वांतल्यान दिसून येता। चोरिल्ल्यो प्रश्नपत्रिका ताणे आपल्या इश्टिणीक दिल्यो असो ताचेर आरोप आशिल्लो। हे चोरी प्रकरण कितले खरें, गोंय विद्यापीठाचे संवेदनशील सामान कितले सुरक्षीत आसता हाचोय तपास करपाचो आशिल्लो। सरकारान नेमिल्ले समितीन 3 म्हयन्यांत हे विशीं खोलायेन चौकशी करून काल सांजे आपलो अहवाल मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक दिलो। समितीन आपल्या अहवालात गोंय विद्यापीठातलो गैरकारभार, प्राध्यापकांची बेजबाबदारपणा तशेंच कुलगुरू हरिलाल मेनन हांचे वागणुकीचेर खर टिका केल्या। रिपोर्ट दिला, रिपोर्ट सेक्रेटरी एड्युकेशनाक धाडला हांवें। प्राध्यापक प्रणव नायकान पेपर फोडलो आणि तो आपली इश्टीण स्नेहल हसोलकाराक दिलो हे तपासात दिसून आयला। ते भायर ह्यान फुडें तिचे खातीर पेपर फोडपाची शक्यताय आशिल्ली अशें चौकशी अहवालात नमूद केला। प्रणव नायकान सहकारी प्राध्यापक डॉक्टर रेश्मा राव देसाय हिच्या कॅबिनात 31 जुलय 2024 जाल्यार कौस्तुभ प्रियोळकार हांच्या कॅबिनात 8 ऑगस्ट 2024 वर्सा बेकायदेशीरपणान प्रवेश केल्लो। प्रणव नायकाक सहकारी प्राध्यापकांच्या कॅबिनात वतना हेर प्राध्यापकांनी पळयल्लो। मुख्यमंत्र्याक दिल्ल्या अहवालात नोंदयल्ली निरीक्षणां। भौतिकशास्त्र विभागातल्या 3 प्राध्यापकांच्या कॅबिनात प्राध्यापक प्रणव नायकान बेकायदेशीरपणान प्रवेश केल्लो। हे खातीर ताणें खोट्यो चावयो तयार केल्ल्यो। ऑफिसां बंद जाले उपरांत ताणें सहकारी प्राध्यापकांच्या ऑफिसांनी प्रवेश केल्लो। प्राध्यापक आणि डीनान प्रणव नायकाचे हे कृत्य बेकायदेशीर आशिल्ल्याची जबानी दिल्या। प्राध्यापकांनी आपल्यो प्रश्नपत्रिका कॅबिनात दवरिल्ल्यो जाल्यार कांय प्राध्यापकांच्यो प्रश्नपत्रिका लॅपटॉपात आशिल्ल्यो। प्रश्नपत्रिका चोरपा खातीरूच प्रणव नायकान सहाय्यक प्राध्यापकांच्या कॅबिनात प्रवेश केल्लो। कार्यालयांतल्यान बनावट चावयो घेता म्हणून प्रणव नायकान कोणाचीच परवानगी घेवंक नाशिल्ली। फाटल्या 4 वर्सां सावन तांचे कडेन ह्यो बनावट चावयो आशिल्ल्यो। चोरयेचो प्रकार घडूनय विद्यापीठ प्रशासनाक ह्या प्रकाराची चौकशी करची अशें कित्याक दिसलें ना? प्राध्यापक प्रणव नायकाची विद्यार्थिनीक मजत। चौकशी समिती सामकार प्रणव नायकाचे विद्यार्थिनी कडेन आशिल्ले संबंध उक्तडार आयले। पार्सेकार कॉलेजीत शिकयतना प्राध्यापकाची विद्यार्थिनी कडेन वळख जाल्ली। ते उपरांत विद्यापीठात शिकयतना प्रश्नपत्रिका सोडोवपाक तो तिका मजत करतालो। प्रश्नपत्रिका सोडयतना ते चली मोबायल वापरताले। ते चली प्रणव नायकाच्या कॅबिनात परती वताली। राती 8 उपरांतूय कांय विद्यार्थ्यांनी हो प्रकार पळयल्लो। प्राध्यापकाच्या कारींतल्यान ते चली घरा वयताले। ह्या प्रकारावेल्यान प्रणव नायक आणि ते चलयेचे संबंध दिसून येतात अशें चौकशी समितीन म्हटलां। प्रणव नायका सयत स्नेहल हसोलकाराचेरूय कारवाय करची अशें समितीन नमूद केला। हो प्रकार घडून वर्स जाले तरी विद्यापीठान कारवाय कित्याक केली ना म्हणून समितीन प्रशासनाचेर खर टिका केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।